आमी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सेंट्रल लेवल आमी आतां आयुष्मान भव कॅम्पेन ऑर्गनायज केल्ली आसा फ्रॉम 17 सप्टेंबर टू 2 ऑक्टोबर. ह्या निमित्यान आमी खुबशीं फंक्शनां अरेंज केल्लीं आसात. तेतून आमी NCD कॅम्प आसा, हेल्थ मेळा एट डिफरंट सेंटर. आमचे PSC CODच्या अंडर 6 सेंटरां आसात हेल्थ एंड वेलनेस, इन्क्लुडींग PSC 7. सो आमी 7 सेंटरांनी वेगवेगळे प्रोग्राम केल्ले आसा. एज अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भव कॅम्पेन आज आमी रक्तदान शिबिराचें आयोजन केल्लें आसा अंडर PSC शिवोली. सकाळचे 9:30 ते 12:30 वरांचेर इन कोलॅबोरेशन विथ आजिलो हॉस्पिटल. सो आतां पर्यंत आमकां बरेचशे रक्तदान करून गेल्ले आसात आनी हेजे फुडेंय बी खुबशे येतले अशी आशा आसा. आनीक आमी सगळ्या डिफरंट पंचायतीक लेटर करून तांकां कळयल्ले आसा. प्लस आमचे आज सागर क्लिनिनेस ड्रायव्ह आमी अंजुना अरेंज केल्लो आसा अलॉंग विथ द रोटरी क्लब. प्लस ऑन 1 ऑक्टोबर आमकां क्लिनिनेस ड्रायव्ह करतली अलॉंग विथ द पंचायत इन डिफरंट वॉर्ड्स. तशेंच 2 ऑक्टोबरा आमी आमचे सगळो हेल्थाचो स्टाफ वचून आमचे फेसिलिटी कितें अवेलेबल आसा ह्यो आमी वचून ग्रामसभेक आमचे स्टाफ वचून सांगतले. अशें सगळें प्रोविजन केल्लें आसा. म्हणून आमी हो 17 सप्टेंबर तो 2 ऑक्टोबर हो आमचो बरकतचे प्रोग्राम आमी अरेंज केल्ले आसा. हे सगळे ऑल ओवर गोवा सगळे सेंटरांनी हे प्रोग्राम केल्ले आसा आनी चालू आसा सद्या.